देवा मुखार उबो रावशा आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उदक कानार पडत साल्याची वो कोण उसुरो कशा आमकां जिवीत उर्जाक आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवीत उर्जाक आयज देव आमचो उलयतलो ताच्या जेवणाक घेवच्याक वाटो कोणे आमकां आलो उलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगान बापूय वाटावलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगान बापूय वाटावलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावा भयणांनो सान फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक तयार जावंक आमी हांगा एकठांय जाल्या आयज तयारेचो पयलो दीस बोरवेशाची यात्रेकारां आमी ह्या उत्सवीक वर्सान यात्रा करतना आमी न्हूच फकत बोरवेशाची मनशां पूण दुसऱ्यांक बोरवोसो जातेली मनशां जावंक आमकां आपयल्यान बोणकोणीत आसलोल्यांक बोरवाशांचे कीर्ण जावया हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय जिविताची सुदारणी करपाच्या गोरान आसलोल्या भावां भयणीक दया काकलुतीचे आदाराचे हात दिवंक आपयता तशेंच आयज आमी 19व्या शेंकड्यान व्हिएतनाम हांगा बोणकोण भोगलोल्या आनी मार्तीरपणाचें मरण चाकलेल्या सान आंद्रे डांगलेक आनी ताच्या सांगात्याचो सेवा धर्मीक उगडास करता काळोखान पासून देवाचो उजवाड रात चलयता म्हूण ताचें काळजीदारपण आमकां दाखोवन दिता तो क्रिस्ताचो आत्मो आमकां काकलूत वाटपी मोडलेलीं तुटलेलीं काळजां पेकोवपी देवाचो शिममेर नासलेलो मोग आनी सगल्यांक स्वतंत्रताय परगटपी जावं ह्या मिसान वांटो घेवया आनी ही चिंतना मनान दवरून जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी बोरवाशाची किरणां जावंक ना आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी जिविताचे चालेन आमी चुकल्या म्हूण सांगून देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणेलो असो खुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातां केल्यात हो म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो व्हड प्रात हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मोरे सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणेलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं
आमची सगल्यांची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया जें कितें आमी आयज मागूंक आयल्या बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवा फुडें आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आंद्रे दांगलाक आनी सांगाती तुज्या बागयोंत रोख साक्षांनी भावार्थाक खातीर खोस सोंसून आनी मोरो पर्यान भावार्थाक तीर रावन संवसाराचेर जैत वेलें. त्या दिसाचो आमी भोक्तीन उगडास कोत्ता. तांचें जैत संतोसान समरमून तांची देख घेवन भावार्थान तीर रावंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या ससनांव. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकाची सुरवात. जुदाच्या राजा जोकिमाचे राजवडकेच्या 3ऱ्या वर्सा नाबुकदनेजारान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसलेमाक आक्रमण केलें आनी ताका वेडो घालो. सर्वेस्परान जोकिमाक जुदाच्या राजाक ताच्या हातांत दिलो आनी तेच बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. तांणी त्यो वस्तू सिनार देसांत व्हेल्यो आनी आपल्या देवाच्या तेव्यान दवरल्यो. रायल ओ कुल्लेवंत गोराब्याचे इस्रायलाचे थोडे भुरगे विचून काडून राजान आस्फेनेजाक आपल्या मुखेल हिजड्याक हुकूम घालो. ताका कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस सगळे चणवायेन भरलेले, सगळ्या वस्तूंनी घडलेले, तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमहालांत सगळो वावर करूंक उपकारतात तसले. आस्फेनेजान ताका कादेकाराची भास आनी सरस्पोट
शिकोवंक जाय आसली. ताच्या दिसपट्ट्या उदार प्रसंगांक आपले रायल मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां ताका शिकवण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवक ते लायक जातले आसले. तांचे मोदें जुदाच्या कुलांतले दानियल, अनानियास, मिशाएल, आजारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बसटोना जावंक दानियल वावुरतालो. आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजड्या कडेन मागलें. आनी देवाचे कृपेन हिजड्या कडचें ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियलाक शिटकायलो, हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवंक आनी सोरो थारायला आनी तुजे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तूं ताका भागलोलो दिसती तर तुका ताचेर राजा फुड्यान म्हजो जीव संकश्टान पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातान मुखेल हिजड्यान दानियलाक, अनानियासाक, मिशाएलाक आनी आजारियाक केल्लें ताका दानियलान ओळून म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकाची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसा फकत तरकारी खावन आनी उदक पिवन आमकां रोजा दी. उपरांत आमची तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयले जेवलेल्या भुरग्यांची तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तूं आमकां कर. ताणें सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस ताची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायले जेवलेल्या भुरग्यां परस जिवान रुपान अदीक बरे आसले. म्हणटच राखणदारान ताच्या नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून ताका तरकारीच दिली. आनी ह्या 4 तरणाट्यांक देवान असले तरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिलें. पूण दानियलाक मात कसले जिन्साचे दर्शनाचो आनी सपनाचो अर्थ दिवचे देणें आसलें. आनी राजान शिकोवन दिवन नेमलोलो काल भरतोच मुखेल हिजड्यान ताका नाबुकदनेजारा फुडें हाडलें. राजान तांचे कडेन उलोवन दानियल, अनानियास, मिशाएल आनी आजारिया हाचे सारके सगळ्या तरणाट्यां मदें आनीक कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच ते नेमलोल्या सेवक जाले आनी सगळ्या जाणवाये आनी विवेका विशीं राजा तांकां प्रश्न केले जाल्यार ताच्या आख्या राजांतल्या पोरक्या आनी मंत्रशास्त्रां परस ते 10 पावटी अदीक शाणे आसले. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक परतून म्हणुया. ही व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता.
मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक तुझे वैभवी आनी पवित नांव व्हड जावं मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक तुझे पवित मंदिर मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती कोत्ता सोकता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक तुझ्या राजाच्या शिवासनार आमी तुजी स्तुती कोत्ता सोकता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक तूं सोमदिराचो ठाव घेताय आनी केरोबीन वयर बसल्यार आमी तुजी स्तुती कोत्ता सोकता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक अंतराळार मोलबार आमी तुजी स्तुती कोत्ता सोकता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक शिव वर्तमानांक सोगली उबी रावया Sarvesvara, 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 soy soy. Sarvesvara, 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 soy soy. जागृत रावात तयार रावात तुमचो स्वामी केन्ना येतलो ते तुमी नकळत Sarvesvara, 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 soy soy. Sarvesvara, 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 soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. धर्म पेटयेंत आपले दान देणे घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेजू चोत्रायेन पडयतालो आनीक कोण एकले गरीब विधवेनूय 2 सुपुर्ले दौडू घालतना ताणें पडयली आनीक म्हळें हे गरीब विधवेन सगळ्या परस अदीक घाले म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर हिणें समेस्तांनी आपणाक ओगडें आसलें तितलें समर्पण केलें पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंवूय घातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे माकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड भावा भयणीनो ह्या वर्साचो गौडीक विशय बरवासो आमकां फोटोय ना आनीक हांव स्वत मानता व्हडा बरवाशान तुमी हांगासर आयल्या भाग्यवंत सान फ्रांसिसाक फुडें घालून मागूंक आमकां सगल्यांक कसली ना कसली गरज आसा वय की ना आसाच. आनीक ती गरज घेवन तुमी व्हडा भावार्थान बरवासो धरून तुमी हांगासर आयल्यांत आनीक बरवासो आमकां निबेल सत की बरवासो केन्नाच आमकां फटोवचो ना आनीक कोण आमकां परो घालत सोमिया सरशिली. आमचें दूख कोश्ट त्रास आमचे आंटे विटे दिसा दिसपट्टीचे आमचें दुयेंस कोणाच्यानूच आमकां सोमिया फिशी पोरो घालूंक जायना
आनीक होच आमचो बरवासो. आमी ह्या संवसारान जल्मताव, जियेताव, आनीक आमचें जिवीत ह्या संवसाराक अंतरल्या उपरांत आमी बरवासो दवरताव, भावार्थ दवरताव. आमी एक दीस त्या त्रिएक देवाक बुजूंक आमी वयर त्या सर्गीच्या वैकुंठांत आसतलीं. होच बरवासो जेजून आमकां दिलो. आमी जेजूंत जियेताव, आमी जल्मताव, जियेताव, मरताव. तो पुनर्जीवन जालो, पुनर्जिवंत आमचोय बरवासो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आंद्रे आनीक ताचे सांगाती, आमी आज तांचे रॉक साक्षी, आमी तांचो आज उगडास करता. व्हिएतनाम गांवांत ते थंयसर देवाक साक्ष दिवंक, भावार्थाक गोवाय दिवंक ते आपलो प्राण दिलो. तांणी बरवासो दवरलो आनीक ह्याच बरवाशान तांकां फटोवंक ना. ते तोच बरवासो जियेले, देवाक ते थीर रावले, देवाक ते भावार्थाक गोट रावले. आनी हाकाच लागून कसलेय कोश्ट त्रास कांयच तांकां उणेपण भोगोंक ना. कित्याक ते जाण आसले हें सोंसूंक आमकां निबेल गरज, कित्याक आमच्या सुमयान तें सोंसलां. आनीक त्याच बरवाशान तो पुनर्जीवन जालो, बापान ताका महिमेवंत केलो आनीक तेय महिमेवंत जाले. आज ते सांत म्हूण आमी तांकां पाचारता. आनी खेरीतपणी आमी बणकोणीन आसलेल्या भावा भयणीचो उगडास करूंक आमकां आयज उस्कायता. आमकां आयज हें सेवा धर्म आमकां उगडास करता. आनीक बणकोणीन जायतो लोक आसात, जायतीं जाणां मोगाच्या भाव भयणीनो आसात, तांचो कसलोच गुन्यांव ना, तांणी कसलीच कीर मादारूंक ना म्हूण कसलीच एक चूक नासतना जायते फावट ते गुन्यांवाक सांपडटात. दुसरे तांकां लुटीक गोवाय दिता, दुसरे तांकां सांपडावन दितात. आनी जायते जाण आसात ते खरेंच गुन्यांवाक लागून सांपडल्यात आनीक थंयसर आसात. आनीक जायते जाण जे गुन्यांव ना आनीक गुन्यांव कसो तांचेर थापून थंयसर ते आसात, ते बरवासो धरून आसा. आनी जायते फावट ते निराशी जाता, जायते फावट ते आपलो बरवासो सांडून थंयसर ते जियेतात. पूण आमकां एक पवित्र इग्रोज मात आमकां एक बरी करणी करूंक दिता. आनी खेरीत म्हळ्यार ती दोळ्याची करणी म्हळ्यार बणकोणीन आसलेल्यांक भेट करूंक आमकां खेरीत उगडास करता. आनी जेजूय म्हणटा, जें तुवें ल्हानाच्या ल्हानांक केलें तें तुवें म्हाका केलें. आमकां एक बरो सयेग, पूण जायते फावट हें बरेंपण करूंक आमी विसरता, आमी फाटीं रावता. आमी आमच्याच संवसारान, आमच्याच वस्तूंनी, आमच्याच टेन्शनान, आमच्याच घुसपा गोंदोळान आमी थंयसर घुसपून पडल्या आनी ही बरी करणी आमी विसरल्या करपाक. पूण खेरीतपणी ही बरी करणी करूंक गरज. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज दानियल पुस्तकांत आमी वाचता कशे भाशेन दानियल आनीक हेर ताचे इश्ट कशे भाशेन तांकां बणकोणीन बंदी कशे व्हेले. आनी तो देव त्या हिंजड्या लागीं मागता, आमकां तें उश्टें वो तें देवान खावचें न्हय पिवचें न्हय तें सांगलां, तें आमी करूंक सोदिना. आमकां आदार दी. आनी तो बरवाशान त्या हिंजड्या लागीं मागता, आमकां कुरपा दी, आमकां एक सोयेक दी, आमी तें भाजीच खावन दीस सारतले. आनी तूं पळय, एके भाशेन दानियेलान देवाचेर विस्वास दवरलो, बरवासो दवरलो आनी त्या बरवाशाक लागून तो खरो उतरलो. आनीक हे भाशेन ताका देवाची मोहिमा पळोवंक मेळ्ळी. ताका एक खेरीत गूण आसलो, जी सपनां जें कितें घडचें आसा ताचें पारखूंक आनीक ताका तें सांगोंक हो एक खेरीत गूण. आनी बरवाशान ते जियेता आनीक ह्याच बरवाशान तांकांय साल्वार केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, अवेंजलार आमी वाचलां खेरीतपणी ही वस्तोरी तिचे लागीं कांयच नासलें. 2 नाणें, धाकटुलें नाणें म्हणल्यार, आनीक ते तिच्या उदार पसणाक आनी तेच तिच्या जिविताक वो फामिलीचें उदार पसण करूंक तिच्या हातींत आसले, पोतयेंत आसले. आनी जेजू थंयसर बसोन कुशीक पडयतालो. हेर सगळे जे आसले गिरेस्त आस्तीक मनीस ते आपलें ओगडें घालताले आनीक ते 2 पेटयेंत तें पडटालें. पूण ही वस्तोरी जायत घोडी भियोन लोजयेन
कितें जातलें म्हजें फुडार चिंतीन आसतना ती तें घालता आनी तें की म्हणटा जेजू देवाक मानवलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जें कितें दिता जें कितें कोत्ता तें बोरवाशान भावार्थान आनी खऱ्या विस्वासान उदारपणान करूंक. कितें भाग्यवंत आंद्रेन उदारपण दाखयलें आपल्या जिविताचें आनी ताच्या सांगात्यांनी आपल्या जिविताचें समर्पण केलें. चिंतूंक ना कितें आमकां जातलें, आमकां लांब आवक जाय आसलें तांकां, पूण ते भावार्थाक साक्षी दिले. दानियेलाकूय जाय आसली सुटका आनी आपलें जिवीत मेकळेपणान जिवंक, पूण तो बोरवासो दवरता. जोरी बंदी जाल्यात थंयसरूय देव आमकां राखतलो, कित्याक तो त्या देवाक साक्षी दिता आपल्या बऱ्या करण्या वरवीं. आनीक ह्या आवेंजलार ही वस्तोरी देवाक साक्षी दिता. आपलें जें कितें आसलें तितलें ती देवाक भेटयता, हुस्को करिना फाल्यां कितें जातलें, आनी हे भाशेन ती उदारपणान दिता. मोगाड भाव भयणीनो, आमकांय किरीतपणी आज भाग्यवंत सा फ्रांसीस शावियर उदार जावंक आपयता. ताकाय हावेस आसलो व्हडलो मनीस संवसारान जावंक, आपलें जिवीत साल्वार करूंक, पूण ताका भाग्यवंत इनास लोयला ती ताच्या कानार उतरां घालता, कसलो फायदो फ्रांसीस, तुवें आख्खो संवसार जोडलोय आनी तुजो वत्मो विबाडलोय जाल्यार. आनी तो थंयसर उदार जाता. ह्या उल्याक एके भाशेन देवाचो उलो कसो तो घेता आनी उदारपणान आपलें जिवीत समर्पिता आनी देवाच्या मिसावांत तो मिसोड जाता. एक पाद्री कसो गोंया येता आनी आमी जाणाव किरीतपणी तें उदारपण तो आपलें निमाणें घडयेक देगून दाखयता. बोरवासो धरून रावता. ताका चायनाक वचोंक जाय आसलो आनीक तो देवा लागीं मागतालो, सायबा उगड दार दिमीड पडोवन तो मागतालो विस्वासान. बोरवासो धरून रावलोलो आनी शेकी देव ताका दार उगडटा. पूण आमी जाणाव थंयसर चायना वयच्या वेळार ताका कितें जालें आनी तो कसो तरी आसतना ताणें तो बोरवासो दवरलेलो, देवान दार उक्तें केलें. आमी बोरवाशान आयल्या देवा लागीं मागोंक, आमी मागत रावुया, आमी उदार जावुया. उदार जावंक आमच्या भुरग्यांक मागुया. किरीत भाशेन आमच्या आतां आदवेंताचो काळ, आमी जायते नवे न्हेसोवन, जायतो कुसवार, जायते आमी डेकोरेशन कोत्ता. ह्या फावटी आमी बोरवासो धरुया, देव आमकां दितलो खंयच्यान ना खंयच्यान, पूण इल्लें सांबाळून दवरया. ते वस्तुरे भाशेन कोणाकूय दिवंक वेळ आमचो किरीतपणी, आमचे बरे गूण किरीतपणी एक वेळ काडून बोणकोणेन भेट करुया, त्या मनशांक बोरवासो दिवया. आनी हे भाशेन आमचेर देव भरपूर बेसांवां घालतलो. जावं बरें करूंक, बरें उदारपण आमच्या जिवितान येवंक, आनी हे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन देवाचेर विस्वास दिवन मागत रावंक. उगड दार सायबा, जें कितें आमी मागूंक आयलें तें देवा मुखार घालुया. आनीक जरी तर आमकां फावो तें देव दितलोच. आमी बोरवासो दवरुया, कित्याक बोरवासो आमकां फटयना. जरी तर जेजू ह्या संवसारान जियेलो, कोश्टवलो, मेलो, आमकांय कोश्ट त्रास आसात, पूण तो मरोन पुनर्जीवन जालो. आमी ताच्या सांगाता एक दीस पुनर्जीवन जातलीं. होच बोरवासो आनी भावार्थ आमचो घट करुया आनी बरें करूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बळ मागुया. आमेन. उबी रावया. भावार्थान बरोवन, बोरवाशान बरोवन आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी बापा फुडें उबारुया. पाप साहेब, बीस, पाद्री आनी म्हत्वाची भाव भयणी, बोणकोणींत वावुरतल्यांक आनी कोयद्यांक सुटकेचे हात आनी मोगा उजवाडाचे दिवे जावं बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा,
जेसू निरपराधी कोयदी जालो आनी कोयद्याची दोशा आनी शिक्षा अणभवूंक पावलो. तर बोणकोनीन वावुरतल्याची मोना काळजां बऱ्या विचाराची बोर. मोनाचे एकसूरपणाचे कोस त्रास भोगतल्या कोयद्यांचो तांणी बरे तरेन सांबाळ करूंक आनी तांकां मानांक लेखूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. प्रिझन मिनिस्ट्री ह्या खात्यांत वार करतल्या सगळ्यांक ओतम्याची कुडीची भलायकी आनी मना काळजाची शांती फावो कर आनी सांडलेल्या शेलयाताय जेजू बऱ्या गोवल्याच्या आदारान बरो वार फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमी सगल्यांनी बोणकोनींत 4 वण्टींनी भितर आसलेल्या कोयद्यांक आमच्या मागण्या, त्यागा, उदारपणाच्या, काकुतीच्या स्वभावा आनी बेटे वरवीं आमचो आदार सहकार दिवंक आनी तांच्या जिविताक पेकोवणी, बरवासो, शांती आनी देवीक मोग जल्माक हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बाबा, ही मागणी आय. आनी थोडी घडी ओगीच रावन एकल्याची मागणी आमी बागयोन फ्रांसीस शावराचे मजतीन बापा फुडें उबारुया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, ही आमची मागणी किरीत भावार्थान आनी बोरवाशान भरून आमी तुजे शिवबाल्यांत आमकां सदांच तुज्या जिवितान बोर क्रिस्ता आमच्या सुमिया परवीं. आमेन. Moče pajge, svikar korał takoše, tužo moj mokor kot koron, šutko bor sogljam ti von. Tužo moj mokor kot koron, šutko bor sogljam ti von. Tukac bapa sur moče, Tita tuka ekanie, tuka cuptau sur moče, tuže ste kurka šele. Tuka cvapa sur moče, Tita tuka ekanie, tuka cuptau sur moče, tuže ste kurka šele. उबी रावया.
मोशा भाव भयणेंदो मोशा आनी तुमचें बलिदान सुरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मेळ्ळे आमच्या हातांतले पवित्र सगळेस्पोर मानून घेवंक. भोव पवित्र बापा, तुझ्या भाग्यवंत रक्षाक्षांचो आंद्रे डांगलाक आनी तांचे सांगाती तांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पितांव. ती तूं दोयाळायेन मानून घे आनी तीर बावाडतान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घोटाय दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ आसा उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारतांव. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर काली आनी सर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंद्रे डानलॉक आनी ताचे सांगाती तुज्या रोख साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पडजळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी सदोसान तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत
तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूढ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी खल्लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियो ताच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबाचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती, तिच्या पोती भाग्योन सुजे, भाग्योन धर्म दोता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा, सर्वंदो आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. केरीत भाशेन आमी एक एकलो बोरमाशाची किरणां कितल्या जाणांक जावं येता आनी कितलीं जाणां आमच्या ह्या बोरमाशाच्या किरणां वरवीं उतरां वरवीं केरीत कोरण्या वरवीं आनी जिविताची चाली वरवीं हें बरेंपण हो ही देवान हाडलेली सोडवण मेळूं येता. म्हणटच असलीं बोरमाशाची किरणां आमकां एक एकल्याक कर म्हूण जेजूनच शिकयल्लें मागणें बापाक करून मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं तरेतरेच्या दुयेंसांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां तूं आमकां हांगा एकठांय जालेल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जशें येता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सस्ताम सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवं देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी जिवीत मेळू सुम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सावकारान तुझ्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रोगता वरवीं सगल्या आमच्या खोटेपणांतले आनी सर वायटांतले तरेतरेच्या दुयेंसांतले आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी तुजे सरशिली वेगळी सरुस्के दीस ओ जिवोन जालोलो जेजू ताणें सगल्यांक बोरवांसो दिलो सगल्यांच्या जिवितान बोरवांशाची किरणां रचून हाडलीं सगल्यांचें जिवीत एके भाशेन बोरवांशान भरलें ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Surlata Chivi
एकलोच आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास आमचे दोळे धापुया आनी ओग्गेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूचें आसने अनुभवया आनी ताका दिनवासुया. उबे रावया, प्रार्थुया. सर्बरिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रॉक साक्षां उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनाची गोठाय ह्या संवसारान तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वासपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सोबेन सोमेस मनशाचे सर्वणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयची मिसाची भेट समोरमलोल्या पाद्री जेम्स तोरेस इ सिल्वा आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर सावियो कोस्ता हांकां आमचे दिनवास. तशेंच आल्दोना डिनरीचे भाव भयणींनी ह्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या जावं वाचपाक करून जावं गायन मंडळ करून तांकांय आमचे दिनवास. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे भाशेन 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 ते इंग्लीश भाशेन जातोलें. कुमसाराक तुमच्या बाजिलिकाच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. तशेंच कोणाकूय कावन्सिलींग जावंक जाय जाल्यार म्हज्या दाव्या वाटेन कावन्सिलींग रूम आसा, थंय तुमी वेचें. तुमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटीन भोगटीपणी भाग घेतल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस
तोंडाट्यांच्या प्रेशिताये पासत भेटयल्लो आसा. फाल्यां अलेक्झांड्रियाच्या बागिओन कातारिनाचे परबे सोमोयार सकाळीं 10 वाजता से कॅथेड्रलान दोबाजीक परबेचें मीस जातलें. त्या पासत चोत्राय दवरची. फाल्यांच्या दिसा 11 वरांचें मीस हांगा आसचें ना. बुधवारा 26 तारखेर पिडेस्तां पासत भेटयलोलो दीस आसा. कोण पास जाय तांणी कंट्रोल रुमांत वचून तो पास घेवंक जाता. 3:30 वरांचेर मिसांचेर तांचेर खेरीत मागणें आसतलें. सगलीं उबी रावुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्वोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्यवंत आंद्रे आनी ताचे सांगाती हे व्हिएतनामाचे रॉक साक्षी तांचे भाशेन आमी भावार्थाक गोवाय जावंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. बागेवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागतांव. ओगेपणी जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. Besa